समारोपाचें उलोवप करता। माननीय सभासद, आता आमी ह्या अधिवेशनाच्या निमणे पावण्यार आसात। आता ह्या अधिवेशनाचो समारोप करता। हे अधिवेशन 21 जुलै 2025 ह्या तारखेक सुरू जाल्लें। वट्ट 15 बसका जाल्ल्यो आनी तातूंत 135 वरां आनी 46 मिनटां कालावधी ह्या सभागृहांत म्हत्वाचे आनी अर्थपूर्ण अशें कामकाज जालें। ह्या सत्रांत गोंयच्या कल्याणा संदर्भात गजालीचो अभ्यास, संशोधन आनी चर्चा केल्ल्या बद्दल हांव सगळ्या सदस्यांची तोखणाय करता। हे अधिवेशन चडांत चड म्हत्वपूर्ण ठरलें। ह्या अधिवेशनात 896 तारांकीत प्रस्न आणि 3330 अतारांकीत प्रस्न अशें वट्ट मेळून 4226 प्रश्नां खातीर सुचोवण्यो आयल्यो। 896 तारांकीत प्रस्न स्विकारले आणि 75 तारांकीत प्रश्न तोंडी जाप दिली। उरिल्ले 821 तारांकीत आणि 3330 अतारांकीत प्रश्नांचो जापो सभागृहाच्या पटलार दवरल्यो। 2 तारांकीक आणि 2 अतारांकीक प्रश्न फुडल्या अधिवेशनाचे खातीर मुखार आयले। कामकाज सल्लागार समितीचो तिसरो अहवाल 2025 सभागृहा मुखार मांडलो आणि तो मानून घेतलो। ह्या अधिवेशनात 26 शोक प्रस्ताव आयले, तशेंच 35 अभिनंदनाचे ठराव आयले, ते सभागृहाचे एकमतान मानून घेतले। ह्या सभागृहात सरकारा कडल्यान 780 कागदपत्रां सभागृहा मुखार आयली आणि 180 शून्य काळ उल्लेख जालो आणि 30 लक्षवेधी सूचना चर्चेक आयल्यो। 21, 22 आणि 23 जुलै 2025 ह्या दिसा 2025-26 वर्सां खातीरचो गोंय राज्याच्या अर्थसंकल्पाचेर सर्वसाधारण चर्चा जाली आणि माननीय मुख्यमंत्र्यान त्या चर्चेक जाप दिली। 2025-26 वर्सां खातीरचो अनुदानीत मागणे आणि तांच्या खातीर आयिल्ल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहात मुखार मांडल्यो। त्यो 12 दीस चलिल्ल्या चर्चे उपरांत कपात सुचोवण्यो मतदानात घालून त्यो सभागृहांत न्हयकारल्यो आणि अनुदानीत मागणी मतदानात घालून मानून घेतल्यो। गोंय विनियोग विधेयक 2025 ह्या खातीरच्या अर्थसंकल्पा संदर्भाचो विधेयक सभागृहात सादर करून विचारांत घेवन आणि मंजूर केलें। अनुदानीत पुरवणी 2025-26 पयलो गट सभागृहा मुखार मांडलो, ताचेर विचार विनिमय जावन सभागृहात त्यो मानून घेतल्यो। त्या अनुशंगान गोंय विनियोग विधेयक 2025 मानून विचारांत घेवन सभागृहात मानून घेतलें। सभागृहात मानून घेतिल्ल्या 11 विधेयकांक मानादीक राज्यपालांनी मंजुरी दिल्ल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनात आयले। 18 सरकारी विधेयकां सभागृहा मुखार मांडून विचारांत घेवन सभागृहात मानून घेतली। माननीय सदस्यां कडल्यान 15 खाजगी प्रस्ताव आयले व प्रस्तावाचेर चर्चा जावन मतदानात घालून सदस्यांनी सरकारा कडल्यान योग्य आश्वासन उपरांत सभागृहाची अनुमती घेतली। 14 प्रस्ताव फाटीं घेतले आणि 1 प्रस्ताव स्वीकारलो। हे सुरू आशिल्लें अधिवेशन पळोवपाची संद भुरग्यांच्या विद्यालयांनी आणि महाविद्यालयांनी घेतली। वट्ट 260 विद्यालयां आणि महाविद्यालयां आशिल्लीं सर्वसाधारण 12,000 विद्यार्थ्यांनी आणि 385 सुमार शिक्षक शिक्षिका आणि विधानसभेचे कामकाज पळोवंक शकले। 15 दीस चलिल्लें हे अधिवेशन यशस्वी करपा खातीर सभागृहाचे नेते माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमांव, उपसभापती माननीय जयश्रीबा डिसोजा हांचे खूब मोलाचे असो वांटो आशिल्लो, म्हणून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा। सगळे मंत्री, वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते, बाकीचे सगळे माननीय सदस्य, सहकारी हांचे सहकारी खूब मोलाचे आशिल्ले थारले। तांकां लागून हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच गोंय विधिमंडळ सचिवालयाचे सचिव श्रीमती नम्रता उलमन, विधिमंडळ सचिवालयाचे सगळे अधिकारी, कर्मचारी वर्ग, मुख्य सचिव आणि विधिमंडळ खात्याचे सचिव आणि तांचे सहकारी हांकांय तांच्या सहकार्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा। सुरक्षा जांच ह्या प्रमाणांत दवरून जाणें आमची जतनाय घेतली त्या पुलीस महासंचालक आणि त्यांच्या सगळ्या वागण्याचो हांव उपकारी आसां। आजच्या दिसाच्यो गोंयची सगळी दिसाळीं आणि टीव्ही चॅनल्स, दूरदर्शन, आकाशवाणी यांच्या प्रतिनिधींनी आणि आपलो मोलाचो वेळ खर्चून सगळ्या कामकाजाचो वृत्तांत करून ते लोकां मेरेन पावयलें। राष्ट्रीय पावंड्या वयल्या पत्रकारांनी आमकां सहकार्य दिलें, म्हणून सगळ्या पत्रकार बांधवांक हांव मना पासून देव बरें करूं म्हणटा।